आयच्या नियाळ माळांत तुमकां मोगाचो आनी कृपेचो उपकार. आयचें पयलें वाचप दानियल प्रभाताच्या पुस्तका वेलें आनी लुकाचें शुभ वर्तमान. तुमकां कोणें फटयना जावंक चोत्रायन रावात. आमी कसली चोत्रायन रावची. आयच्या शुभ वर्तमानांत जेजू जेरुसालेमाच्या मंदिराचे निसणटणाची खबर करता आनी हे वरवीं आमकांय आमच्या जिविताचो शेवट आसा म्हूण उगडास करता. पूण आमी जागृत रावची आनी चोत्रायन आमच्या जिविताची तयारी करची म्हूण हुस्कायता. जायते फुटकिरे प्रवादी तुमच्या काळजान भिरांत घालतलेत. जेजू आमकां शिटकायता, आमी खंयच्याच कोणाचेंच आयकोचें न्हय आनी कोणाच्याच फाटल्यान वेचें न्हय. अंतराळ आनी प्रितम सोरतलीं पूण म्हजीं उतरां सोरचीं नात. लुकाचें शुभ वर्तमान 21 3 आनी 3 वळ. ताचेरूच आमकां विस्वास दवरूंक आपयता. दर एकल्याच्या जिविताचो आनी संवसाराचो शेवट केन्ना येतलो तो कोणूच नको. फकत रोसनार देव तोच आमच्या जिविताचो आनी ह्या संवसाराचो रिमोट कंट्रोल आपल्या हातांत घेवन आसा. त्या पासत दर दिसाक आमी विस्वासीपणान आमचो वावर करचो आनी आमच्या बऱ्या उतरां आनी करन्या वरवीं बरें वांटचें म्हूण मनांत दवरुया. देवा आमच्या बापा, तुजें उतर मानून घेवंक आमकां तुजी कृपा दी. सोम्या जेजू क्रिस्ता बापाची खुशी करूंक म्हाका तुजो आदार दी. पवित्र आत्म्या जा तूं आमचो आलाशिरो आनीक वाट. आमेन. आमच्या बरोबर देवाचें उतर तुमी नियाळ्ळें म्हूण देव बरें करूं आनी परतून मेळसर पवित्र राव खुशाल राव.